नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। आदलो मंत्री पशुपती अशोक गजपती राजू गोंयचो नवो राज्यपाल घेतलो सोपूत सगळ्यां बरोबर वावुरतलो। विकसीत भारताक सगळ्यांनी एकठांय हातभार लावपाचो राज्यपालाचो उलो। सरकारी स्किमीचो सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच घेतलो गैरफायदो। 54 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडल्यान 24 लाख वसुली। मंत्री म्हणटा असले हेरांकय उस्तितात। पोगोचे बिल विधानसभेत खंय अनिर्णित विषय परत विधानसभेत काडटले। गोंयकारांक तांचो हक्क दितलेच आरजीचो आवाज। सभाघरांत गैरवागणुकीचेर युरीन मागली माफी। मडगांव वेस्टर्न बायपासार फेटल अपघात। चलत वतल्याक मोटारीचो धपको। हिट अँड रनात अनवळखी आगताक सोंपलो। फातोड्डा पुलीस करतात तपास। भावजयेक मारपाची धमकी। वाळपयच्या पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर एफआयआर। मिलेश गुरवाक 2 दीस कस्टडी। उदारी वेल्यान इशू भावाकय बडयलो। चोडणकारांनी 15 दीस थार धरचो। प्रेमेंद्र शेटाचो लोकांक उलो। मुख्यमंत्री आनी मंत्र्याकडेन उलयला। मुख्यमंत्र्याकडेन खंय लोकांचे शिष्टमंडळ व्हरतले। 20 पॉइंट प्रोग्रामाच्या घरांचो इशू मुख्यमंत्र्यान फुडें धुकल्लो। सांताक्रूज गेल्ले कडेन जाप। 20 कलमीची घरां भलत्यांकच विकली म्हणून इंदिरा नगरांत इशू। पशुपती अशोक गजपती राजू गोंयचो नवो राज्यपाल शेनवारा सोपूत घेतलो। तो आदलो नागरी विमान येरादारी मंत्री। बीजेपीच्या आदी तेलुगू देसम पक्षाचो वांगडी। 25 वर्सां मायज आंध्र प्रदेश राज्य विधिमंडळाचोय वांगडी। 13 वर्सां आंध्र सरकारांत मंत्री। विकसीत भारताक एकठांय हातभार लावपाचो नव्या राज्यपालाचो सोपूत घेतले उपरांत गोंयकारांक उलो। न्यू गव्हर्नर मिस्टर गजपती राजू हांच्यांनी आज चार्ज घेतलो। हांव खरोखरूच तेंचे गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब स्वागत करता। तेंचो वास्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो गव्हर्नन्सान आनी एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स तेंचो खरोखरूच आमकां उपयोगी ठरतलो। तांच्या मार्गदर्शनाच्या सकयल काम करपाक म्हाकाय खूब आवडटलें। आज परत एकदां शपथविधी जाल्या उपरांत हांव तेंचें खूब खूब गोंयच्या लोकांच्या वतीन स्वागत करता। I'm delighted to be in Goa. I'm delighted to swear by the Constitution of India to serve probably our people of our country, but Goans in particular. And we all work as a team. So I'm really delighted and to be associated with Goans. I don't know the local language though, but this is my first assignment in these type of offices. I'm looking forward to work with you rather. For you is a very mild terminology, but work with you, because if you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become in peril. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work unitedly, and when we unite, we are second to none in the world. So my appeal to everyone is, let us work and make India second to none. सरकाराच्या स्किमीचो सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच गैरफायदो घेतला। 54 सरकारी कर्मचारी लावार्थ्यांकडल्यान सरकारान सुमार 24 लाख वसूल केल्यात। उरिल्ले फटीच्या लावार्थी खंय सोदून काडटले। वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान घाल्ल्या प्रस्नाचेर समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची जाप। गरजेवंतांक फायदो जावचो म्हूण सरकार येवजण्यो काडटा, पूण येवजण्यांचो लाभ सरकारी कर्मचारीच घेता म्हूण एक्सपोज। सरकारी कर्मचारी आसून लेगीत सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपी 54 सरकारी कर्मचारी सापडले।
सरकारान तांचे कडच्यान सुमार 24 लाख रुपया वसूल केल्यात. हेरांचेरूय दुबाव आसा. तांची तपासणी करून तांचे कडल्यान खंय रिकवरी करतले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पोगोचें बिल अजून विधानसभेत अनिर्णीत आसा. परत हो विशय विधानसभेत काडटले. गोंयकारांक तांचो हक्क दितलेच म्हूण आरजी मिडिया मुखार. विधानसभेत पोगोचो थाराव रिजेक्ट केले उपरांत जाल्ल्या बोवाळाचेर बाकीचे आमदारय उलयले. सभाघरांत गैरवागणुके खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरीन माफी मागल्या. ताणें सभापती मुखार डॉक्युमेंट पिंजिल्ले. शुक्रारा विधानसभेत पोगोचो थाराव न्हयकारल्या उपरांत बोवाळ जाल्लो. ह्या बोवाळा वेळार विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमामान आपूण योग्य रितीन वागलो ना म्हूण मान्य करून माफी मागली. MLA of this house. During the proceedings of this house, in a moment of deep anguish and protest against certain statements made by the Honorable Chief Minister, I tore some papers. Upon reflection, I realized that my thoughts and actions were driven by emotion and political disagreement, were inappropriate in the sanctity of this house. So therefore, respecting the sanctity of the house, I offer my unconditional and sincere apology to the chair of the Honorable Speaker, to you and all the respected members of this house. विधानसभेत पोगोच्या थारावा संदर्भात जाल्ल्या बोवाळा उपरांत आमदार विजय आनी काल्लुसान ह्या विशयाचेर आपली मतां मांडली. पोगोच्या हातून मुखेलमंत्र्यान जे सांगले हे म्हाकाय खबर नाशिल्लें. तुमी ताजे रेझोल्युशन एडमिट केलें. ते रेझोल्युशन डिस्कस जावपाक जाय. एडमिट कित्याक केलें? एडमिट करून ताका उलोवंक दिना हें चूक. तातूंत रिवायजनिझम म्हळ्यार कितें आमकां रिवायज करूंक जाय तें जर करूंक मेळटा वा करूंक मेळना हें आमी पळोवंक जाय. कितें आसा तें आमचे मेंबरान उलोवपाक जाय जाल्यार चान्स दी, उलोवंक दी. तुमी कितें ना म्हणटा जाल्यार ना म्हणा. आमकां बेश्टो च्या आनी बटाटवाडे मारपान बटाटवाडे खावपाक धाडलो ना. डिफायन आशिल्लो जाल्यार डेफिनेशन दाखोवपाचो. CMान फ्लोर ऑफ द हावस दाखयला, तुमी पळयला. पोगोचो विशय परत विधानसभेत काडटले. बिल पास केल्या शिवाय रावचे नात म्हूण आरजी फुडारी मनोज परब मिडिया मुखार. सगळ्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बिल असेंब्लीन विदेशान घातला ते बिल ह्या सरकारान भायर मारूंक ना. तेंकाय लोकांना ते भायर मारपाक शकना. इट इज कॉन्स्टिट्युशनल. ते जाणा हे अभेन्सान दवरला. जसो परिगरान रिजनल प्लॅन अभेन्सान दवरला तशेंच आमचे बिलूय तेंच्यांनी अभेन्सान दवरला. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डेफिनेशन जावपाक जाय. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रॉमिस करता की एक ना एक दीस ह्या गोंयच्या असेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल हे पास जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचल पोलिसांनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचो पुलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर मिलेश गुरवाचेर FIR केला. ताणें खंय भावजयेक मारपाची धमकी दिल्ली. उधार घेतिल्ल्या पयशांवेल्यान वाद. धमकी दिता म्हूण भाव मदीं पडिल्ल्यान ताकाय खंय दाण्यान मारबडय केल्या. गुरवाक 2 दीस पुलीस कस्टडी. चवकशी चल्ल्या. दिवचले पुलिसांनी वाळपय पुलीस स्टेशनार काम करपी पुलीस कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर मिलेश गुरवा आड FIR फायल केल्या. मिलेशा आड कागाळ करपी तमन्ना पार्सेकारान घडणुके माहिती दिली. तो सकाळी येयलो आनी म्हाका विचारूंक लागलो की केन्ना पयशे दिता. आनी पयशे हांवें घेतले. म्हाज्या घोवान पयशे घेवंक ना. मिस्टरान म्हाजे पयशे घेवंक ना. कळ्ळें. आनी तो येयलो आनी तेजे कडेन आमी उलयली की हांव तेका सांगलें की म्हाजे कडेन सद्या ना पयशे दिवपाक. हांव चवथ जावन तुजे पयशे दिता म्हणून सांगलें. आनी हांवें 35,000 तेजे कडसून घेतलेले आनी 30,000 हांवें तेजे रिटर्न दिलेले. फक्त 5,000 तेजे दिवपाचे उरल्या. आनी तेका सांगलें म्हाजे कडेन सद्या ना 5,000 हांव तुका मागीर दिता म्हणून सांगलें. हो कसोच आयकना. म्हाजे कडेन झगडोंक येवपाक लागलो. आंगार म्हाज्या येवपाक लागलो. आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो म्हाज्या घोवाक म्हणपाक लागलो की तुजे आपूण 4 कुडके करतलो म्हणपाक लागलो घोवाक म्हाज्या. म्हणजे तुज्या बायलेचे 4 कुडके करतलो म्हणपाक लागलो. तेन्ना तेणी सांगलें तुका हिम्मत आसा जाल्यार आपल्या बायलेक हात लावन दाखय आनी तूं कंप्लेंट करता जाल्यार कंप्लेंट कर म्हणून सांगलें. फुडलें कितें तें आपूण पळयता म्हणून सांगलें म्हाज्या मिस्टरान. आनी मागीर तो गेलो आनी आमकां सांगपाक लागलो तुमकां कितें तें आयज दाखयता म्हणपाक लागलो. आनी गेलो तो सांगून. आनी मागीर तेज्या उपरांत मागीर आवय येयली तेची झगडपाक. मागीर तेज्या आवयक आमी बरे भशेन उलोवन सांगलें की आमी तुजे पयशे खायना, तुजे चेड्याचे पयशे दिता म्हणून सांगलें. तेजी आवय व्हडल्या उलोवपाक लागली. मागीर तेका म्हाज्या घोवान सांगलें तूं बरे भशेन चल, आमी तुजे पयशे दिता म्हणून सांगलें. बेश्टी वायटपणा नाका, तूं बरे भशेन चल म्हणून सांगलें. आनी मागीर इतल्यान तेजो चेडो येयलो दाणो घेवन येयलो आनी तेका मारपाक
मारपाक येयलो आनी म्हाजी जाव आनी म्हाजी धाकटे चेडू तिचे कडेन आसलेले तिंका धुकलून घातली आनी भितून गेला. आमी भायर किचनाच्यान भायर येता म्हणल्यार म्हाज्या घोवाचेर तेणी दांडू मारलो काडलो आनी तो सोमतो जमनीर पडलो. आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी पुलिसांक बीन फोन करून आपयले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मडगांव वेस्टर्न बायपासार रातीं अपघात. चलून वतले व्यक्तीचेर गाडी मोखली, ती आगताक सोंपली. गाडी मोखपी सुवातेवेल्यान पळ्ळ्यात. फातोड्डे पुलिसांनी थंय वचून पंचनामो केलो आनी सोंपल्या ताची बॉडी जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. फुडलो तपास चल्ला. काल राती मंगूल वेस्टर्न बायपास जो पूल आसा ताचेर एक एक्सिडेंट जालो. एक मनीस त्या पुला वयल्यान चलोन वेतालो तेन्ना अकस्मात ताचेर कोणे तरी गाडी मोखली आनी ताका उडयलो आनी ती गाडी पडोन गेली आनी तो मनीस थंय आगताकूच सोंपलो. ते उपरांत फातोड्डाच्या पुलिसीन थंय वचून पंचनामा केलो आनी ताची कूड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हरोन मॉर्गीन घातलेली आसा. त्या मनशाची वळख अजून कळोंक ना. वेस्टर्न बायपासाचें PWD मेंटेनन्स पळयता. असेंब्लीत विशय आयले उपरांत रोखडेच आमी पळोवणी केली. PWDन काम सुरू केल्ल्या म्हणून इलेक्ट्रिसिटी येयी शरद नायक उलयलो. रस्त्यार बसपी लोकय रातच्यो लायटी बंद करता म्हूण तो मुखार उलयलो. वेस्टर्न बायपास रोड मेंटेन बाय PWD आसा आनी PWD नॅशनल हायवे रोड्स मेंटेन करता आनी ताका स्ट्रीट लायट ऑन ऑफ करपा खातीर सप्लाय आमच्या डिपार्टमेंटाची येता. सो मेंटेनन्स तेमी करता. केन्ना हो इशू असेंब्लीन येयल्लो तेन्ना सांजचे आमी आमचे डिव्हिजन 4चे श्री सांतान फर्नांडीस हांव आनी आमचो JE येयले पळोवपाक एक्चुअल सिच्युएशन कितें आसा म्हणून. तेन्ना ऑलरेडी PWD रोड्साचे स्टाफ आनी तेंचे ट्यूबलायट रिपेरिंग करपाक लागिल्ले. सो मदें खंय पेटना आशिल्ले ते केल्ले आसतले किंवा तेंचे टायमर बी कितें इशू आसतलो पण तो इशू तेमी रोखडेच त्या दिसा रिजॉल्व केलो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. चोडणकारांनी आनीक 15 दीस थार धरचो. आपूण मुख्यमंत्री आनी मंत्र्या कडेन उलयलां. आमदार प्रेमेंद्राचो उलो. 15 दिसां उपरांत खंय गांवच्या लोकांचें शिष्टमंडळ घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळटलो. म्हयने भितर मुख्यमंत्री खंय रो फेरी सर्विसेचो रिव्ह्यू घेतलो. सरकारान फेरीच्या दरांत बदल केलो ना जाल्यार येता त्या आयतारा बस लागून फुडल्या सप्तकांत फेरी आडयतले अशी शिटकावणी चोडणेच्या लोकांनी दिल्ली. ते उपरांत आमदारान मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेतली. आज विषय जो आसा तो काही ग्रामस्थांकडसून काही गांवस्थांकडसून एक मागणी येता की ती जी दर वाड आहा म्हणजे ती फेर आसा ते ठरयल्ल्या वाड म्हणना हांव जी फेर आमचे रोड फेरेक जी 4 व्हिलरांक दवरलेली आहा ती 30 रुपया आहा ती कमी करची म्हणून. इनफॅक्ट जे सरकारान जे ठरयल्ले की 30 रुपया कॅश दिले जाल्यार आनी पास घेतलो जाल्यार जो अमावंट आहा तो 15 रुपयाचेर येता. 15 रुपया ही एक्सेप्ट करपाची काय ना. हेजेर लोकांचे संभ्रम आहा म्हणजे अजूनही लोक संभ्रमीत आहा की हांकां कमी जावपाक जाय अशें तेंची काही लोकांची मागणी आसा. तांकां हांवें सांगलेलें आहा तुमी थोडे दीस वाट पळया आनी तुमचें शिष्टमंडळ हांव म्हटल्यार घेवन मुख्यमंत्री आनी आमचे रिव्हर नॅव्हिगेशन मेळोन दिता. तुमी सगळे तुमच्यो मागण्यो आहा तेंच्या फुड्यान मांडा. तुमच्या दरवाडी संदर्भात तुमकां कितें उलोवपाक जाय जाल्यार तें तुमी उलया आनी जर सरकार आमकां जर मान्यता दिता आनी सरकार थरयता जाल्यार ही दरवाड कमी जावंक शकता असो एक ह्या आयच्या बैठकीत आमी एक निश्कर्श मांडलेलो आसा. लोकांची इच्छा आसा की कमी जावपाक जाय. हेजेर आमी नक्कीच निर्णय घेतले. सरकार ह्या दरबारी आमकां मदत करतले अशी अपेक्षा धरता आनी तोपर्यंत लोकांनी शांत रावचे आनी कोऑपरेट करचे. कसल्याच तरेचे वेडेवाकडे स्टेप्स न घेता तेंच्यांनी 15 दीस वाट पळोवची. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. वीज कलमी येवजणे सकयल्या घरांचो इशू मुख्यमंत्र्यान फुडें धुकल्ला.
इशू तडीक लावपाचे यत्न फुडल्या अधिवेशनात जातले म्हूण मुख्यमंत्री उलोवन आयला. सांताक्रूज वेगवेगळ्या कामाच्या उक्तावणाची कार्यावळ जाली. मेळटा थंय कोयर उडोवचो न्ही, लोकांनी वाठार नितळ दवरचो म्हूण उलो. आमदार रुदोल्फाच्या वावराची तोखणाय. 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां तो म्हाज्या फाटल्यान लागलेला आहा. ती 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां जी आहा पळय न्ही, असले वेगळे आतां रावता वेगळेच म्हणपा लागलो आनी वेगवेगळ्यो गजाली जाल्या. पण हांचे विशय जे आहा हे सुटपाक जाय. आमचो तोय प्रयत्न आसा की 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली जी घरां आहा पळय न्ही, तेंचेय प्रश्न सुटावे जावचे. हाज्या खातीर आमचो येता त्या हेतून तोय बी प्रश्न सुटावो करतले. तुमचो पुराय मतदारसंघात वेगवेगळे जशे चर्ची आनी देवळां ही खूब ब्युटिफूल आसात सामको, आनी लोकूय बी खूब सुशिक्षीत रावता. पण जे रस्त्यार सगळी जी घाण पडटा न्ही, ताका लागून लोकांक नाक धरून दिवचे पडटा एकदां. ते जावपाक जायना आसत जाल्यार ती पंचायतीची जबाबदारी, लोकांची जबाबदारी आसा. लोकांनी जर खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें जाल्यार तो आनीक ब्युटिफूल जावपाक शकतलो. जाल्यार आमी कितें करतले, आतां पेवर ब्लॉक घालून ग्रावंडाच्या भोंवती निव्वळ केलें. फाल्यां सकाळीं जर रस्त्याक ते हांगासर ढीग मारपाक लागले कचऱ्याचो जाल्यार कितें जातलें. आतां हो पूर्ण एरिया पळय, म्हाका दिसता पयलीं सगळो इशीक आसतलो. आज निव्वळ केलो काय कोणी सरकारान केलो, पण तो निव्वळ दवरपाचें काम कोणाचें. तो चिंतालो की आमची इनकम्प्लीट कामां केन्ना दिली आनी म्हाका ही जावची म्हणून कशें आशिल्लें. आनी हे म्हाका ऑनरेबल सीएमान वट दिले आनी आयज ऑलमोस्ट 4 कामां आमची आदली उरली ती कंप्लीट जालेली आहा. एक म्हणटा ते व्हडले काम आमचे फ्लायओव्हराचे. कितलेच लोक मरताले, तितलीच आमची भाव भयणां आमचे माय पाय थिंगा मेलेले आहा. मोर देन 20 जाण आमचे लोक मेलेले आहा. आनी हे काम ऑनरेबल सीएमान जेन्ना उलयलो, असेंब्लीन उलयलो आनी जेन्ना मागले सीएमा कडेन, तेकाय ते दूख आमचे गोमले लोकांचे. आनी बऱ्यांतल्या बऱ्यान बेगीच्या बेगी आमचो तो फ्लायओव्हर चालू केलो आनी दुसरी सायड आमची चालू जातली. तशीच आमचे कितलेच कलवट आमचे सांगला आतां थोड्या भावांनी, कलवट उदीक पिडे जाताले, कुसताले आनी गांवांत घाण पडपाची. तुमी जाणा बॉम्बे पयले आसतले, बेंड्रा तुमी गेले आसतले. बेंड्रा वयतात कितें दिसता, जेन्ना गाडयेन पासून न्हिदोन गेलो ट्रेनीन जाल्यार बेंड्रा पावताच गोमता. कशें गोमता, बेंड्रा वास येता. तशें कंडिशन म्हाका आमच्या कालाफ्रांनी झालेलें नाका आसलें. हे काम व्हडले काम हे आमचे ऑनरेबल सीएमान आमकां 3 कलवट बांदले आनी ते उदीक आयज सारकें क्लीन जालेलें इस्त्राला कडेन. जुवारी पुलार 207 कोटी मोडून वॉच टॉवर बांदपाक सरकार तयार. मात 15 कोटी मोडून भोमाची देवळां साल्वार करूंक तयार ना. खासदार विर्याताचो आरोप. परवरे खापरेश्वराचे दर्शनाक गेल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो. कोणाक खबर ना, भोमाची देवळां सांबाळपाक खुबशे म्हजे कॉरस्पॉन्डंट जाला. सगळ्याकीन पयलो श्री नितीन गडकरीक मेळपाक हांव ताच्या घरा गेलो. पोरू ते ही फर्स्ट विजीट हांव जेन्ना दिल्ली पावलां ताच्या घरा पावलें, ताका एक्सप्लेन केलें आनी ताणें म्हाका प्रॉमीस केलें, मैं कैसा भी मैं ये देख लूँगा और आपने जो बताया था वो पता नहीं था. आनी ताणें म्हाका लेटरूय बरयली. तो हांव ताका पर्सनली मेळलो, मेमोरंडम तर ताणें लेटर बरयली. ताणें तें बंद केलें, कोणाक खबर ना. ताणें आपूण एग्जामीन करता म्हणून ते सगळे म्हजे कडेन कॉरस्पॉन्डंट आसा. हांव फक्त थंयच्या लोकां कडेन शेअर करतालो आनी तांकां सांगतालो पब्लीश करनाका, हातून पॉलिटिक्स करचें न्ही आमकां. जेन्ना हांव तांच्या ऑफिशियल्सां कडेन उलयलो, नॅशनल हायवे ऑफिशियल दिल्ली कडेन, तो म्हणपा लागलो उसने एक्वायर करने के लिए पैसा लगेगा. कितले पैसे लागतले, 10 कोटी, 15 कोटी, 20 कोटी. आयज तुमी जुवारी ब्रिजार एक टावर, वॉच टावर म्हणून बांदता, ताका कितें 207 कोटी कितें. आनी आमची देवळां सांबाळपाक तुजे कडेन 10-15 कोटी स्पेंड करपाक जायना. गुजरात, बिहाराक फ्लायओव्हर मोडले, फुडाराक बोमाचो फ्लायओव्हर मोडलो जाल्यार देवळांची नास्तूच जातली म्हूण कॅप्टन मुखार उलयलो. नितीन गडकरी कितले फ्लायओव्हर बांदले. गुजराताक प्रधानमंत्रीच्या स्टेटीन फ्लायओव्हर मोडून पडले, बिहाराक फ्लायओव्हर मोडून पडले, नवे फ्लायओव्हर. फाल्यां तुमकां फ्लायओव्हर मोडून पडलो, आमची ती देवळां 550 वर्सांची कोण जबाबदारी घेतलो, आमी मरण घेतले. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. गिरी शेतांत सुरू आशिल्ल्या WRDच्या कामाक गिरी कोमुनदादीची हरकत. काम खंय बेकायदेशीर. खात्यान कोमुनदादीची NOC घेतिल्ली ना म्हणून अध्यक्ष तुलिओ उलयला. लायटीच्या खात्यान थंय खंय माती घालता. माती काडची म्हणून कोमुनदाद मागता. वीज मंत्री सुदीन म्हणटा काम जालें काय सुवात वेवस्थीत करून दितले. प्रकल्प करून
सगळ्या कोंबडीदादीची परवानगी घेऊन हे काम स्टार्ट केलेले. हे काम थिवी, कोलवाळे, म्हापशा, बोस्तोड्या, गिरी, पर्रा, अप टू सालिगांव वचून कलंगूट वता. तांकां कंडिशनां घातलेली हे सगळें काम शिस्तेन आनी बऱ्या भशेन करपाक, लोकांक त्रास दिनासतना आनी आमच्या शेतकामती भावांक तेजो कसलोच परिणाम जायनासतना. पूण आतां कितें जालां, द मड रोड कन्स्ट्रक्टेड to the tower 42 and 43 are purely on temporary basis, and we assure you that on the completion of the work the land will be restored to its original condition. हे ऑफिशियल सरकाराचे पत्र तुमकां आतां दाखयलां. आतां सरकार हेजेर फाटी वयतलो आनी कितें करतले तें आमकां खबर ना. पूण तेणी तरी आमकां आतां हें पत्र बरयलां. आनी हें जें पळय आतां काम चल्लां पावसान, ते आमी तांकां ऑलरेडी रिक्वेस्ट केला की बाबा बरे भशेन करा, कित्याक ती माती सगळी स्प्रेड जाल्या. आनी तो पळय रस्तो टेम्पररी तेणी केला सामान व्हरपाक, तो सगळो रस्तो व्हांवून गेला. आनी सायडीची पळय शेतां आहा ती सगळी पिड्यार जाली. ब्रेस्तारा शून्य काळा वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकरान ही माती काम जाल्या उपरांत काडून उडयतले म्हणून उतर दिल्ले. व्हेरी इम्पॉर्टंट सबस्टेशन एज फार एज तुमचे ज्यो 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इन्क्लुडींग पेडणे तांचे खातीर, आनी हें काम आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करता. म्हाका खबर आसा 29 पोल 30 आनी 40 हे दलदल म्हणजे शेतांची दलदल आसता त्या ह्यातूच ते बसोवचे पडल्या. आनी ताका वचपाक आमची जी मशिनरी आसा ते पावना, आनी त्या खातीरूच हें आमकां करचें पडलें. हेज्या खातीर जर ती माती काडपाक जाय जाल्यार ती सादारण नोव्हेंबर डिसेंबरा आमी काडटा. ते काडू जाय मागीर काडटा एश्योरन्स टू गिव काडटा. नाल्यार बिल्डर येतले आनी रस्ते चौकशी केली, कोण रोयना खंय दिसता. हय, पूण तरी आसतना माती काडुया, काडून पडटले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. मानेर जुनस वाड्यावेल्या पुला विशीं आमदार जितान प्रस्न काडिल्लो. टुरिझम मंत्र्यान लक्ष घालपाचें खंय उतर दिलां. प्रुडंटान सुवातेर वचून रिपोर्ट केलो. पुलाची स्थिती साप्प बाबत केन्नाय कोसळपाचे परिस्थितींत. नवो जाता तेन्ना जाता, मात सद्याचे स्थितींत जाता तितले बेगीन पुलाचो रिपेर हातांत घेवपाची इमर्जन्सी. हो पूल मोडलो जाल्यार दुसरो पूल आसा तो खूब पयस. लोकांची सामकी गरज. नवो पूल जाता तेन्ना जाता, पूण आसा तो पूल जाता तितले बेगीन रिपेर करपाची काळाची गरज. आमी आसा जुनसवाडा मांद्रे हांगा आसा. तुमी फाटल्यान जी ब्रिज पळयतात, लोखंडीची ब्रिज आसा आनी हाका कलम आयिल्ले आसात आनी हेचेर आमी न्यूज सुद्दां केल्ले. आनी त्याच्या उपरांत जे एसेंब्ली आसा ते एसेंब्ली सुरू आसा. त्या एसेंब्लीन हांगा जे आमदार जे आसात जीत आरोलकर हांच्यांनी तो विशय काडलेलो. त्या उपरांत टुरिझम मिनिस्टरान सुद्दां सांगलें की खंय तरी हेचेर लक्ष दिता म्हणून. जे कंडिशन जर पळयत जाल्यार जे मदीं जे पत्रे घातलेले आसात ते उकल्ले आसात काही जाग्यार आनी हेका रश आयिल्ले आसा. आनी केन्नाय कितें इन्सिडंट घडोवंक शकता सांगपाक येना. जो मेरेन तेचेर येवन थंयसर सारकी पळोवणी जावची ना तो मेरेन हांगा कांयच सांगपाक येना. कारण हांगा येरादारी करपाक हो एकूच वाट आसा आनी खंय तरी कन्सर्न डिपार्टमेंटान आनी टुरिझमान सुद्दां हेचेर लक्ष दिवप गरज आसा. एसेंब्लीन जेन्ना प्रश्न केल्या उपरांत टुरिझम मिनिस्टरान सांगिल्लें की हेचें जातलें आनी आश्वासनय दिल्लेलें आसा की हेचेर काम जातलें म्हणून. पूण खंय तरी तो मेरेन खंय तरी हाचेर लक्ष दिवप गरज आसा. आनी हांगा जर जाता जाल्यार हे रस्ट जे जाला आनी हेर जर रिपेरिंग जर जाता तो मेरेन टेम्पररी जे आसा काम करून दिवप गरज आसा. नाजाल्यार हांगा जे ट्युरिस्ट येतात येरादारी करतात आनी ये वच करतात तांकां प्रॉब्लम जावंक शकता. आनी हे जर रोड बंद जाले जाल्यार आनी एक्सेस हांगा तरी ना मागीर ते हरमलच्यान हांगा येवचें पडटलें तांकां. एकंदर जर आमी आयज हांगा येवन पळयतात जाल्यार आनीक खूब रश आयिल्ले आसा. पयलीं जर कमी आशिल्ले, आतां जर कंडिशन जर पळयत जाल्यार खूब आमकां दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगेमणी. गोंयांत गोंयचे काजू कमी, भायले काजू चड विकप जाता. ट्युरिस्ट डुप्लिकेट काजूचो धवो रंग पळोवन भुलतात. तांचो रेटय कमी. हाका लागून ऑर्गेनीक काजू उत्पादकांक कांयच फायदो जायना. ऑर्गेनीक क्रॉप काडटल्यांक सरकाराचो तेंको जाय. सरकारान लक्ष घालचें म्हणून आदर्श कृशी संस्थेचे उत्पादक फिर्याद घेवन मिडिया मेरेन पावले.
गोंयांत भायले काजू चड विकतात. सेंद्रीय पद्दतीन काजू उत्पन्न करतल्यांक सरकाराच्या पाठिंब्याची गरज म्हूण आदर्श कृषी संस्थेचे वांगडी उलयले. म्हजे म्हायती प्रमाणे भायले जे इम्पोर्टेड काजू येता ताका कांयच टॅक्स भरचे पडना, पण आमचे इंडियन काजूक आमकां 8% GST आसा. हांव म्हणटा आसा इंडियन काजू आनी इम्पोर्टेड काजू. आज गोंयांत जर पळयलें तुमचे 450 इतले आउटलेट आसात आनी ह्या 450 आउटलेटात जर अभ्यास करत व्हडले व्हडले साक प्लास्टिकान भरून दवरले आसा ते इन द नेम ऑफ दी गोवा काजू विकता. तुम्ही विकात पण गोंयची काजू म्हणून विकनाका. गोंयची हो आमचो एक जवळ 1 कोटी इतलो आमचो टुरिस्ट येता तो वता आसतना काजूचे 1 किलो 2 किलो घेवन वयता आनी तो आपल्या गांवां पावले नंतर आपल्या शहरात पावले ते काडटा आनी भायर उडयता. ताका लागून गोंयचें नांव सुद्दां खूब बदनाम आसा. ती काजू ऑथेंटीक गोंयकार न्ही. तुम्ही विकात पण गोंयच्या काजूचो रेट आनी तुमचो रेट सारको आसली. आतां कितें आसा गोंयची काजूचो रेट मातसो हाय दिसता आनी ही सवाय दिसता. लोक फक्त कलर पळयता आनी व्हरता. सो सगळ्या काजूकारांची सुद्दां जी बेगीन आसा गोंयांत सादारण 10 ते 12 हजार टन जाता. ती 10 ते 12 हजार प्रोड्यूस तेजी प्रोसेसिंग गोंयाक जावची आनी हेजे खातीर सुद्दां प्रयत्न जावप जेणे करून भायले जे डोमेस्टीक टुरिस्ट येता भायले टुरिस्ट येता तांकां सुद्दां ऑथेंटीक गोवा फ्लेवर काजू ही मेळपाक शकता. आदर्श कृषी सहकारी संस्था ही तशी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर हेजें नांव पावल्लें आसा. हे पयले जे आमचे गेले 29 वर्सां जो सेंद्रीय काजू शेतकारांचो जो प्रॉब्लेम आसा तांकां सपोर्ट प्रायज मेळपाची गरज आसा आनी सरकारच्या सहकारा शिवाय शेतकरी फुडें येवपाक शकना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.